हाय हॅलो नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत ऑन RDX गोवा. आज आम्ही आसा तिसवाडीच्या तालुक्यात आणि सद्याक हांव आसा सांताक्रूज. कारण तिसवाडी म्हणलें की फक्त पणजेच न्ही तर ज्यो पंचायती हांगा आसात, ज्यो पंचायती तिसवाडीच्या तालुक्याक आसात, थंय वचून जे कोण मतदार आसात तांचे कडल्यानय आमकां जाणून घेवपाक जाय की तो मतदार कितें उलयता. आमी पणजे वचून जाणून घेतले सगळ्या खाची कोनशांतले लोक जे पणजे बाजाराक वतात, जे कोण फुलकार आसात, नुस्तेकार आसात, टॅक्सीवाले आनी तशेंच बस स्टँडार जे लोक जे कोण प्रवास करतात हांचे कडेन आमी जाणून घेतले की तांकां कितें उलोवपाचें आशिल्लें आनी तांकां कितें आयकुपाक येता तें. पूण सद्याक आतां मतदार कितें उलयतात तें जाणून घेवपा खातीर आमी आयले आसात सांताक्रूज. तर पळोवया कितें एक्झॅक्टली आमचे वोटर म्हणटात ते. लेट्स गो. तर सद्याक म्हज्या घड्याळीचेर वरां जाल्यार सारकी 4 आनी आमचो पात्रांव हांगा पळय गरम गरम सामकी भजी काडटा आनी 4-5 अशी जाली आमकां गोंयकारांक पयलींच गरम गरम भज्याची, अशें गरम गरम सामोशाची आनी पाव तर खासा करून अशें दिश्टी पडलें की सामकी रूच येता आनी म्हाका तर हांव सामको पिसो. पूण पात्रांव तुमचें नांव? प्रकाश सावंत. प्रकाश सावंत. तुमी खंयचे? हांगचे सांताक्रूज. सांताक्रूज. आज कितें स्पेशल सामकें? भजी आणि समोसा. भजी आणि सामोसा. स्पेशल काय ना. आज आतां गर्दी हळू वाडपाक लागल्या आनी पात्रांव आमचो प्रकाश सावंत सामको बिजी आसा असो दिसता. पूण खबऱ्यो मारपाचें म्हणल्यार म्हगेलें लक्ष एक्चुली आज कार्यक्रमाचेर ना, म्हगेलें लक्ष आसा भज्याचेर आनी सामोसाचेर. पात्रांव झडपी इलेक्शन लागीं पावलां, खबर आसा न्ही? कितल्या तारखेक? 20 न्हू? 20. तुमकां हांगा वोटींग आसा? हय. करतले न्ही? वतले न्ही वोट करपाक? कितें दिसता? बोवाळ कितें आयकुपाक येता? तुमी बाजाराक बाजाराक सामके आसा. आमी त्या पॉलिटिक्सान पडना. ना पूण प्रत्येक जो वोटर आसा तो पॉलिटिशियन आसताच, कारण आमी एटलिस्ट इलेक्शनाक तरी वतात. आमी बिझनेसमॅनान भितर पडपूच न्हू. आनी आमी इलेक्शनाक ते येत ना. वोटींग करता म्हटल्यार. पूण तुमकां दिसता की खंयच्या आदाराचेर लोकांनी मतदान करचें? पक्ष पळोवचो काय उमेदवार? तें हांव कांय सांगूंक शकना तुका. म्हटल्यार आमी आतां इलेक्शनाचेर कांय उलोवपाकूच शकना. हांगा तर बिझनेसाचेर उलोवपूच शकना कांय. बरोबर. आनीक मागीर मोठे इश्यू जाता. बरोबर. आनी हाजेर हांवूय सहमत आसा, कारण हांवूय एक एंटरप्रेनर, हांवूय एक आर्टिस्ट आनी म्हाका खबर आसा कितें आसता तें. आज लक्ष भावूचेर चडना. आज लक्ष जे गरम गरम भजी पळय भावून काडल्यात आनी एक सामोसा ताजेर आसा. आनीक आमकां एक प्लेट पार्सल कर भाऊ आनी थँक्यू तुका फॉर युअर व्ह्यूज. ये पयशे दितलो हांव भाऊक, नाल्यार हांवें पायट घेतले आनी भाऊ कडल्यान फुकट भजी घेतली म्हणनाकात. तर जशें तुमकां खबर आसा की हे पळय तुमी हांगा जे सिनियर सिटीजन्स आसा गांवचे सांताक्रूजचे ते पळोवपाक शकतात. आनी ऑलरेडी पणजेच्या एपिसोडाक भितर हांवें सांगिल्लें आसा जे सिनियर सिटीजन्स आसतात ते आमचे एक्सपिरियन्स्ड वोटर्स म्हणून. तेन्ना तांचे कडेन जे पळय जे कितें ज्ञान आसा तें आनी कोणा कडेन आसना. आनीक सद्याक आतां झडपी इलेक्शन पात्रांव लागीं पावलां. खबर आसा न्ही तुमकां? कितले तारखेक? आता कितले आलं तुम्ही कितल्या खबर ना, पण सांगला आमकां टीव्हीचे ते. 20 तारखेक. 20 डिसेंबर. 20 डिसेंबर मतदान करतले सगळे. करपाकूच जाय. हय सामकें. तो हक्क आपल्यालो, आपण तो हक्क सोडप ना. ओके. खंयच्याय पक्षाक घाला, खंयच्या उमेदवाराक घाला, पूण तें मतदान करप गरजेचें सामकें. पूण तरी सुद्दां आमचे भितर काना सांग म्हगेल्या कोणा घालतलो? तुका कोणा घालून जाय सांग म्हाका. काना सांगू? तशें सांगप ना तें. तशें कशें जातलें बघ तें. तूं कोणा घालतलो? आमी आमकां कोण सपोर्ट करता पळय. कोण सपोर्ट करता? तुमी सपोर्ट करता. हय हांव सपोर्ट करता. हांव सपोर्ट सगळ्यांक करता. पूण फाल्यां इलेक्शनाक जर तर उबो रावत न्ही म्हजे कडेन कांय ना दिवपाक. मागीर म्हाका खबर ना. कांय ना दिवपाक म्हणजे ते जेवणा खाणाचे बी कितें तांकां पयशे दिता ते रे. लोकांक दिवपाक म्हणना. लोकांक कोण पयशे दिता? लोकांक कोण पयशे दिना. लोकांक कोण पयशे दिना. पूण कितें आसा एक फावटी मातशें मिटींग घेतलें म्हणटकीर पुन्न पोळयो, पॅटीस, सामोसा हाडचे पडटा. तें सुद्दां हय तें. पूण आसूं कोण तरी आसो बरें. हय तें उदक म्हणटू दिवपाक जाता. कित्याक पांय आसा म्हगे पंचवाडी घरा कडेन, तें उदक काडून जाय तितलें फुकट दिता. बरें पात्रांव तुमी कितें म्हणटा? चेपे काड म्हणजे कितें? हांवें चेपे घाला, ताणें चेपे घाला. हय. आनीक हांव आनी तो केन्नाय दुसऱ्याक टोपी घालना. आमी स्वताक टोपी घालता. बरें पात्रांव तुमकां कितें दिसता खंयच्या आदाराचेर इलेक्शनाक मत मारपाक जाय लोकांनी? आमकां कितें हे करता न्हू तेंकां मत मारूंक जाय न्हू. कोण बरी करता? BJP बरी करता काय काँग्रेस बरी करताली? आतां बरे सगळेच करता. काँग्रेसूय करता, BJP करता. म्हणून आमकां हे दिवंक जाय न्हू. आता किती झाला? आता
आता सध्या आता BJP चलता न्हू म्हणून आता आमी आता तुम्ही सांगला ते काँग्रेसा जाल्यार काँग्रेसा घालुया ऑफिस अशें सांगलां हांवें बीजेपीकूय मत मारा म्हणना काँग्रेसीकूय मारा म्हणना कोणाक तरी काँग्रेसी मारता मरे घालुया तर घालता काँग्रेसी मारतलो काँग्रेसी बरें तूं काँग्रेसी मार तूं बीजेपी मार तूं आरजी मार आणि आता फाटल्यान दोग जाण जे पळयता ते तुम्ही आप लोग कहाँ से है हाँ? आप लोग महाराष्ट्र से आप लोग बिहार से हाँ तुम आरजी को मत मारो ओके तुम रिव्होल्युशनरी गोवन को मत मारो आणि तुम्ही आम आदमी पार्टीक मारा ओके हां तर पयले ते फाटल्यान बिहारचो आणि महाराष्ट्र आसा ते दोगांय आरजीक मत मारतले खंय इलेक्शना उबे रावल्यार पूण हांवें बेश्टें म्हणलां तुम्ही काँग्रेसीक बीजेपीक आरजीक एपीक कोणाकय मत मारात तुमचें मत तुमचो अधिकार आणि कोणाक सांगनाकात कोणें जर विचारलें सांगना जाल्यार म्हूण कांयच जायना कळ्ळें पूण मत मारपाक 20 तारखेक विसरनाकात आणि तुमकां जो कोण पळय खऱ्यांनीच दिसता की हो उमेदवार आमचे गांवचे बरें करतलो तुमचें बरें करतलो ताका निवडून हाडात ताकाच मारपाचें थँक्यू कितली नवी टॅक्नोलॉजी येवं अशी शिवपी बायल मनश्यो आमकां गोंयाक कमी दिश्टी पडना खूब दिश्टी पडटात आनीक तांकां गिरायकय घालपी लोक असतात कारण तांचें जें पळय ट्रेडिशन आसा जें कल्चर आसा तें आमच्या गोंयच्या बायलांनी अशें शिवून बरे भशेन सांबाळून दवरिल्लें आसा आनीक कितें शिवता तूं आतां हांव बेश्टे कोणी ऑल्टर करून दिता अल्टर करून दिता गो शिवतालो न्हू गो एस्पायटल हांग सगळें हें जालो तोच टेलर आयिल्लो तो तेजे फाटल्यान हांव तुमी आतां अल्टर म्हणजे आतां लग्नाक बिग्नाक सगळ्यो ऑर्डरी घेता कोणी येयत जाल्यार मिशीन मारून दिता बरें आसा आतां 20 तारखेक गोंयचे लोक बरेचशे जाणांक अल्टर करपाचे आसात म्हणजे झेडपीचें इलेक्शन आसा खबर आसा तुका ना हो तूं खंय रावता खंय मेरशी रावता मेरशे म्हणटकीर तुका डेफिनेटली वोटींग आसा आनी 20 तारखेक डिसेंबराच्या झेडपी इलेक्शन जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन मतदान करपाक विसरनाका विसरची ना मगे ना, आमी वाटताच सारकें, तेच केन्ना आनी कोण विसरना. तुजी सरभोंवतणची जी कोण आसा जांकां खबर आसा तांकां तूं सांग बरें आतां कोणाक मत मारतली कोणाक बरें करता तांकां मारपाचें सगळे बरें करता तांकांच मत मारता म्हणटात पूण कोण बरें करता ते कोणूच सांगना बरें आसा बरें आतां म्हाका सांग खंयच्या आदाराचेर म्हणजे बरें करता तें मारतली कोणें बरें केलां तुमचें अजून कोणे म्हाका पक्षाचें नांव किंवा आनी कोणाचें नांव घेना असं सुद्दां आमच्या- केलां पूण कोणें बरें कोणे अजून कांय करूं ना आमचें हां आमकां नळ ना संडास ना कांय ना आमकां ते मातशें आमकां मातशें दिवचें हो एक सिरियस इशू आणि म्हाका दिसता आमदार खासदार जे कोण पळयतात तांणी हाची नोंद घेवपाक जाय आणि जो आतां पळय झेडपी मेंबर तुमचो जो कोण पळय निवडून येतलो जिल्हा पंचायत मेंबराचें काम तें जिल्हा पंचायत मेंबर जो आसता आमची मेर्शे पंचायत. मेर्शे हय तोच जो कोण पळय आतां तुमच्या वाठारांक जो कोण पळय झेडपी मेंबर निवडून येतलो ताचें काम तुमचो पंच आनीक आमदार तशें तुमी आनीक आमदारांचे मदलें तें लिंक ओके तेन्ना झेडपी मेंबराक तुमी कळयात तुमचे कितें कामां जावपाचे उरल्यात किंवा कितें फेसिलिटीज नाय तुमी तांकां सांगचें आनी तुमचो जो हक्क आसा तो तुमी मागून हक्कान ही सगळीं कामां करून घेवची आनी कोणी जर ना म्हणटा म्हाका सांग कित्याक प्रत्येकाचें तें काम आसा तुमचो जो अधिकार आसा तो तुमकां मेळोवन दिवपाक जाय ओके थँक्यू सो मच आतां हांव आनी स्वता अल्टर जावन घेयना बरें थँक्यू तो कुत्रो आसा म्हाका पळोवन उदळच्यान भुकता मे बी ताकाय कितें उलोवपाक जाय आसतलें ताकाय विचारया आनी ताजे विचार जाणून घेवया कितें ताका म्हणपाचें आसा रिगार्डींग झेडपी इलेक्शन 2025 कोण जिंकता रे बाबा इलेक्शन कसो आस तूं घट सारको जाली च्या बी च्या बीन पिले आतां पिता हां, पितले पिता. हाडून ना 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 थँक्यू सो मच आमी घेतली च्या ओके आनी फुलां गुत्ता तुमी फुलं घेता 20 तारखेक कितें तें खबर आसा तुमकां कितें ना मरे कितें जिल्हा पंचायत इलेक्शन झेडपी तुमी हांगाच रावता हांगाच रावता हां वतले न्ही मतदान करपाक वयतले तेतले आनीक- आनी मागीर कोणी येवं हय. कोणी पळय हे हाका म्हणटात उलोवप भाऊ म्हणटा कोणी येवं पूण आपूण मतदान करतलो पूण तुमकां जिखना दिसना की तुमी जाका पळय मत घालतात तोच निवडून येवचो म्हणून कोणी येवंक शकता तो कोणी मारता सुद्दां न्ही हय आनी कितें कितें खंयच्या आदाराचेर तुमकां दिसता की लोकांनी मतदान करचें आपलो विकास पळोवचो आपले देशाचो पळोवन हें विकास करता. पळोवचो आनी करता. कॉन्स्टिट्युएन्सीचो विकास पळोवचो काय फक्त कोण जो पळय आपल्याच्याच भितरले लोकांक ना 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 करता? तें ना. सगळ्या करपा तेकाच करपा न्ही नाल्यार करपा कांय ना न्ही करून तुमची कितें कामां आसा जी तुमकां केल्ली जाय निवडून येतकीर निवडून आमी झेडपी काम मेंबरान? खूब जाण आहा तशें करता मागीर कोण करना हां मागीर कोणूच करना रे करता म्हणून सांगता
मागीर येता एक पळय सुद्दां ना मनशां जाप सुद्दां करना मान सकयल घालता वयता मागीर थंय गेल्यार पळयना ऑप्शन मिनिस्टर जाल्यार कॅर करता आतां मतदान तुम्ही एक काम करपा जाय तशें पळय कोण करता न्ही हय. हे पळय ही बरी तुमगेली सुता पिन बरी आसा ती तांकां बरी तोपपा जाय गोंयांनी खंय तोपपा जाय ती हांव सांगना मागीर येतले ते कळ्ळें अशें प्रत्येक जर समजा जर मतदारान जर करत न्ही असल्यो पिनी तोपपाच्यो जे कोण पळय उमेदवार निवडून येतात लोकांक आश्वासनां दिता आनी मागीर काम करनात तांकां ह्यो पिनी तोपप कित्याक ते हरशीं म्हणून आमकां पिनी तोपतात पूण आमी तांकां खरी पिन तोपपाक जाय मागीर ते जाग्यार येतले अशें म्हाका तरी दिसता आनी खंयचोय उमेदवार निवडून येवनी खंयच्याय इलेक्शनाक निवडून येवनी जो वोटर तुमकां निवडून हाडून येद्या व्हडल्या पदाचेर बसयता तांची कामां तुमी केल्या शिवाय रावपाक जायना कारण तांचोय अधिकार आसा ही सगळीं कामां करून तुमचे कडल्यान घेवन आपलें लायफ बरे तरेन जगपाचो पत्रांव हां सांग कशें आसा तुमी आसा बरें आसा तुमी कशे आहा हांव बेस्ट सामको घट 20 तारखेक कितें खबर आसा न्ही 20 तारीख आमचे झेड पी इलेक्शन्स व्हेरी गुड येस बरें आसा आतां इलेक्शन म्हणलें म्हूण जायना आमचेंय काम आसा वचून थंय जाय त्या कॅन्डिडेटाक मत करून ताका निवडून हाडपाचें हय सारकें खंयच्या दर्जा दिसता तुमकां की आमी मतदान करचें लोकांनी विकास पळोवन काय आमची स्वताची कामां जाता ती पळोवन काय बाकीच्यो आनी खंयच्यो अन्य गजाली आसात ते पळोवन आपल्या मनाक येता तें पळोवपाचें कितें बरें दिसता विकास पळोवपाचो आनी कितें आपली कामां सगळें ऑल रावंडींग सरावंडींग कितें आसा तें पळोवपाचें आनी वोट करपाचें वोट करपाचो पूण वोट करपाचो हय वोट करपाचो कारण तो आमचो रायट अधिकार हय पक्ष म्हत्वाचो काय उमेदवार अशें तुमकां दिसता आपलें जर काम उमेदवार बरो करता जाल्यार उमेदवार म्हत्वाचो बरें आसा लोक कितें सांगतात कारण तुमी हांगा भर सांताक्रूजच्या बाजारांत आसात ना. लोक कितें उलयता ना तितली आयडिया ना तितली idea ना. कित्याक झेडपी election म्हणल्यार आमी हांगासरूच आसता न्ही हय. भायर भोंवप आमचें काम जाल्यार आमी घरा वता खरो वता गरमाई कितें उलयता तुमच्या ना कांय ना पॉलिटिक्सा बद्दल कांय ना पॉलिटिक्सा बद्दल कांय ना आणि पॉलिटिशियन्सां दिसता की आमचेच सगळे उलयता म्हणून भाऊन काय बरें सांगलें पळय पॉलिटिक्सा बद्दल कोण काय उलयना दिसता आसतलें पॉलिटिशियन आमचेच उलयता म्हणून कोणा पडून गेल्लें आसा पूण प्रत्येक पॉलिटिशियनाचो अधिकार आसा की बरे तरेन मतदारान तुमकां मतदान करून निवडून दितगीर मतदाराची सगळीं कामां पूर्ण करपाचो थँक्यू सो मच पात्रांव मेळचें तर आतां रस्त्या वेल्यान वता आसतना म्हाका एक पात्रांव दिश्टी पडलो जो कितें तरी कसली तरी तयारी करता आतां म्हणलें ताका विचारया कसली तयारी तो करता आनीक म्हाका पयलीं दिसलें की तो इलेक्शनाच्या खातीर कितें तरी धोडायता बी काय म्हणून पूण पात्रांव कित्याक कसली तयारी हे आमच्या क्रिसमसाची क्रिसमसाची हय मायक मातसो वयर धरया 25 तारखेक क्रिसमस ये यो सगळे हय हे पळय हे आमगेले सगळे तुमकां दाखयतले आतां टीव्हीचेर 25 डिसेंबराक क्रिसमस म्हूण तुमी लायटी घालतात हय 20 तारखेक कितें आसा 20 तारखे इलेक्शन आहा इलेक्शन कसलें इलेक्शन ZP झेडपी तुमी आसा तुमकां वोट वोट ऑफकोर्स म्हाका वोट आसा हांव गोंयचो गोंयचो कितें दिसता तुमकां लोकांनी कितें पळोवन मतदान करचें खंयच्या आदाराचेर मतदान करचें कसले कॅन्डिडेट पार्टेर लोकां खातीर दिवचे सद्या म्हणल्यार म्हाजें चिंतप आसा ज्यो फायट करता पळय ते RG आनी हेजे फुडें समज RG येयत जाल्यार ते आख्खे पार्लमेंट हालयतले आनी बरे भाशेन सगळे गांव दोंगर मेगा प्रोजेक्ट सगळे येवपाचे बंद करतले तुमकां दिसता की RG जर आयले खऱ्यांनीच तुमकां जाय तसो डेव्हलपमेंट जातलो पळय सगळे आमी ट्राय केले काँग्रेस केले आप केले सगळे केले एक चान्स आप आमी गोंयाक पळयलो ना अजून सरकार हय आमी पळोवंक ना ताका मात कितें आप म्हणटा आतां दुसरें पळोवया म्हणल्यार RG कितें करता पळय ते आमकां तांकां हाडून निवडून हाडून ते आमच्या पासून कितें करता ते पळोवया आणि RGP सद्याक RGPचो काँग्रेसी बरोबर वाद चालू आसा एलायन्सा खातीर मदीं कोण म्हणटा एलायन्स जावपाक जायना तुमकां कितें दिसता एलायन्स एलायन्स जाल्लें बरें कित्याक लागून कित्याक लागून ताका BJPक डिफीट करतलो जाल्यार तुका एलायन्स जायच तेजे शिवाय ते BJP घालूंक जावचेच ना BJP इज अ स्ट्रॉंग पार्टी एट मोमेंट सो इफ ऑल टुगेदर कम्स देन ओनली यू कॅन डिफीट देम कोण कोण बरोबर आयले जाल्यार काँग्रेस RG आनी कोण लायक आमचो फाटोडेचो MLA विजय सरदेसाय विजय सरदेसाय काँग्रेस आनी RG आणि AAP नाका म्हणटा तुमी एलायन्स येवं दी आपूय येवं दी थंय कांय ना आपूय येयले म्हण कांय ना सगळे मेळोन डिफीट करतले BJPक जाल्यार तुमकां कित्याक दिसता BJPक हारोवपाची कित्याक गरज आसा कितें आमकां कांय कितें बरेंपण दिसना आमी आहा ती तशेंच आसा
काय विकास दिसना काय काय विकास दिसना व्हडले रोड गेले व्हडले हे गेले व्हडले एअरपोर्ट बांधले ते कोणा पासत आमचो गोंयचो लोक कांय थिंगा कोण कामाक ना कोणाक काम मेळना आं अशें आनी सांगप म्हणल्यार पळोवया आमी हे फाटी 27 गव्हर्मेंट चेंज 27 हांव तुमचे कडेन उलयतलो मागीर एक दीस परत येवया तुमचो एक स्पेशल इंटरव्यू घेवया ओके. आमचे हे सध्या गोवा टॉक चलता गोंयचे राजकारण म्हणून एक इंटरव्यू सुरू जाता तुमी तुमचो इंटरव्यू घेवया ओके. ओके आणि 25 तारखेक तुमची लायटीची तयारी बरी चल्ल्या 20 तारखेची तयारी म्हाका दिसता बरी चल्ल्याच ओके आणि तुम्ही सगळ्यांनी अलॉंग विथ युअर फॅमिली आमी सगळे रेडी आसा वोट करपाक along with your family Yeah. I request Yeah. you to vote on 20th Yeah. okay we'll come to know who is the winner on 22nd Yeah. but I feel that your vote matters आणि तुम्ही जे उलयल्यात ते आमचे सगळ्या विवर्सां मेरेन पाविले आसा आणि ते चिंतूनच लास्टाक डिसिजन घेतले की कितें तांकां करपाक जाय पात्रांवान तशें म्हणलां कॅन RG रियली डेव्हलप गोवा इज द बिग क्वेश्चन पात्रांव म्हणटा हय तुमचें मत कितें हेंय आमकां रोखडेंच कळटलें सांताक्रूज भोवन जातकीर सांताक्रूज भोंवता त्याच मतदारसंघातल्या मेर्शे गांवाक आमी आतां सद्याक पाविल्ले आसात कारण वी आर कवरींग तिसवाडी तालुका आनीक तुमी पळोवपाक शकतात पळय लोक घराच्या भायर उबे दिसले ह्या दिसांनी की अशे झेंडे बिंडे घालून की स्कार्फ बीफ घालून की कळपाचें की प्रचाराक सामको नेट आयला आनी प्रचार सामको जोरात चालू आसा म्हणून तर पळोवया खंयची पार्टी ही प्रचार करता आनी कसो तरेचो प्रचार चल्ला तो पात्रांव कसो चल्ला प्रचार एकदम बरो चल्ला फर्स्ट क्लास चल्ला सामको केन्ना स्टार्ट केल्लो प्रचार कालच्यान आनी कालच्यान आज पळय सामको ऑलरेडी घाम आयला सगळ्यांक हय घाम काडपाकूच जाय न्ही न्ही हो घाम इलेक्शनाचो म्हणून कळटा हो घाम वताचो न्ही हो घाम इलेक्शनाचो सगळ्याक आयला तो ओके कितें सांगतात लोक कितें सांगतात तुमी जेन्ना घराघरांनी वतात लोक कितें सांगतात लोक पयलीं भरपूर खूश आसा बरे हॅप्पी आहा काय न्ही की एक ग्रासरूट लेवल कार्यकर्ते बाय गौरी कामत हाका जाणें पार्टीक लागून कितलींशींच वर्सां निश्ठावंतपणे काम केलें ताका टिकेट मेळ्ळा म्हणून पयलीं लोक पयलीं चड खूश आसा कळ्ळें आनी त्या प्रमाणे ताका आपलो सगळो जितले कितें आपले जे आशिर्वाद आसा ते सगळे ताका दिल्या आनी लोक भरभरून आशिर्वाद दिता आनी आमची कॅम्पनी त्या प्रमाणे त्या चालू आसा कळ्ळें न्ही बरी गजाल आसा उदक भाऊक विचारले की लोक कितें सांगतात आतां तुमकांच विचारता तुमी एक कार्यकर्ते म्हणून कळटात म्हणून तुमी कॅम्पेनिंगाक हांगा आयल्यात तुमकां कितें दिसता की कितें जावचें आमकां चेंज जातलें म्हणून दिसता आमची BJPची पार्टी येतली जरी चड हें आसा आमकां चेंज जाता दिसता म्हणजे हांव भिलो ना तो भायर भितर वयता तशें कांय ना हें आमचेंच उरतलें आं ओके ओके आं तेंच म्हाका जाय आशिल्लें थँक्यू हॅलो मॅडम हॅलो कशी आसा ऑल गुड कशें चल्लां कॅम्पेनिंग बेस्ट कळटा नेटान सामकें हय सामकें नेट कितें सांगतात लोक कारण तुमी जेन्ना घराघरांनी वतात दारादारांनी भोंवतात एक लोकांचो उलो म्हणून आसता आनी एक लोकां कडेन जेन्ना उलयतात तेन्ना लोक एक आपल्याली कितें कामां जाल्यार ती सांगतात किंवा जी कामां जाली नात पेंडींग आसात किंवा एक कितें एक्सपेक्टेशन कॅन्डिडेटा कडल्यान आसता तेंय सांगतात सो जे लोक सद्याक आसा ते तुमकां कितें सांगतात जेन्ना आमी वता पळय आनी जेन्ना ज्या तरेन लोक आमकां पळयता आनी एक्सपेक्टेशनां आपली सांगता कित्याक सांगता एक्सपेक्टेशनां कारण तेंच्या कडल्यान आमच्या कडल्यान तांकां अपेक्षा आसा म्हणून ते आमच्या कडल्यान आमकां सांगता की जिखल्या बरोबर परत यो म्हाका थोडें काम आसा तुजे कडेन म्हणून सो पयलीं आपूण मत मारता तुका जिखोवन हाडटा आनी मागीर म्हजें काम करपाक तूं यो म्हणून तूं परती येतली तूं अशी निवडून आयली समजा जाल्यार तूं परत तुज्या वोटराक घेवन मेळटली डेफिनेटली मेळटलें हांव ग्रावंड लेवलाचेर खूब काम केलां आज पर्यंत सो हांव थंयच उरतलें आय एम अ व्हेरी ग्रावंडेड पर्सन हय सो हांव परत तांकां वचून मेळटलें कारण हांवें सगळें नोट डावन केलां कोणाचे कितें कितें प्रॉब्लेम्स आसा कोण म्हणटा म्हाका हें जाय तें जाय वॉट एवर तेंची बारीक बारीक काम आसता मोटी मोटी नासता ती सो बट दॅट मिन्स अ लॉट टू देम सो आय एम गोइंग टू म्हणजे बरोवन दवरलां आनी उदळ आमी पणजे भोंवताले तेन्ना एक नुस्तेकारान सांगपाक लागले आपली सगळीं कामां केली गव्हर्मेंटान पूण चल्या खातीर त्रास जाता म्हणल्यार चलो कितें करता तर तो म्हणपाक लागले गव्हर्मेंट जॉब मेळना म्हणून ताका म्हणपाक लागले सोयरी घेना आतां तुमकां बी कोणी अशें कितें सांगता आमचें सांगतालें हांव फॉर्म घेता ते हय. आनी म्हजें काम कितें आसा फॉर्म घेवप आनी अर्ज व्हरून मुख्यमंत्र्या कडेन दिवप फॉर्म म्हणजे म्हजें घर जातकीर आतां नवी स्कीम म्हजी सोयरीक ना 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 फॉर्म म्हणजे ती जे एप्लिकेशनां दिता हय. ते घेतले आनी आमच्या CMन आमकां सांगलां की सगळें जें कितें आसा न्ही तें आपले कडेन पावयात आपूण कितें तें करतलो करता. डेफिनेटली करतलो म्हणून
आनी एज अ कॅन्डिडेट तुमचे खुबशे कितें जे विचार आसात जे तुमचे कितें पळय मिशन आसा तेय तुमी लोकां मेरेन पावयता आसतली तुमचो एजंडा कितें आसा तुमी एक फावटी अशें निवडून आयली की तुमी कितें करपाक सोदता जावं तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर आसूं किंवा लोकां खातीर आसूं कितें तुमचे एक 4 पॉयंट जे तुमी हांगा मांडपाक सोदतले म्हजे मेन पॉयंट जो आसा तो क्लीन अँड ग्रीन चिंबेल कळ्ळें न्ही दीस इज द मेन पॉयंट आय एम फोकसींग ऑन ओके म्हाका दिसता तातूंतल्यान सगळें आयलें हय. आनी खुबश्यो कितें ज्यो गजाली क्लियर जावपाक जाय त्योय बी जाल्यो ऑल द व्हेरी बेस्ट मॅडम Thank तुमकां you so much. थँक्यू आनी प्रचार नेटान चालू जावं न्ही हय, आमी definitely. तुमचे विरोधक कोण आसात तांच्या माऱ्याक वतले तांचे विचार जाणून घेतले बैठने के बाद कभी कभी अच्छा लगता है क्योंकि बैठने के बाद हम गोयकार जो सुशेगाद है वो और भी सुशेगाद हो जाते हैं भाई साहब कैसे हो आप बस ठीक है। कहाँ से हैं आप यूपी। यूपी आप कहाँ से हैं भैया यूपी से सर यूपी से है आप दोनों यूपी से है मैं गोवा से हूँ एंड वेलकम टू यूपी गोवा 20 तारखेक कितें पात्रांव खंयचे म्हणजे ह्या म्हयन्याचे हय डिसेंबर तुमी खंय रावता चिंबेल चिंबल 20 तारखेक झडपी इलेक्शन आसा न्ही वोट तुमकां हय करतले न्ही मतदान विसरपाक जायना ओके कोणाक करतले सध्या पळयता मरे त्यांचं हे पळोवपाक जाय न्हू हय कोण कसो आसा खंयचे कोण विशय कसो- आसात हय. खंयचे विशय आसात कोण विशय- विकास हय. तुमचो स्वताचो कोण विशय- विकास हय. काय कोण उबो रावता तांचो विकास कितें म्हणजे कशे तरेचे प्रश्न तुमी एकएकदां तुमच्या कितें समोर आसता- हाडटात एकएकदां कितें आसता निवडून येयलो काय ना त्या दिसा ते येता मागीर आनी नाच हां मागीर सामकें सामकें लास्ट येता मागीर हां तशें आसता हां कित्याक दिसता तुमकां कित्याक लागून येना ते मागीर ते कितें तेंचें काम जालें न्हू हां पूण आमची कामां जायना आमच्या कामां जायना सादी तेंचे कडेन एक आमची ट्रान्सफरय जायना कसले मनीस आहा पळय सादी एक ट्रान्सफर आसा मडगांवसून म्हणटा हांगा हाडपाक ट्रान्सफरय जायना पूण आतां कितें करतलो तसल्याक आनी कित्याक लागून दिसता तुमकां म्हणजे कित्याक लागून कितें कारण आसा आतां कितें आसता जो रट्टा पेजीक शी सामकें त्या भशेन म्हणलें थँक्यू सुशेगाद सवका पत्रांव कसो आसा तूं बरो ना बरो ना कितें जाता जोर येता काळी जालता 20 तारखेक इलेक्शन झडपीचें वतलो मतदानाक न्ही आमी बीजेपीचे आनी काय ना हां बीजेपीचे कोण कॅन्डिडेट आहा ताका मत मारतलो डायरेक्ट स्ट्रेट अवे हय हां कित्याक लागून कामां बरी चल्ल्यात आमकां 2000 गावता हां हय त्या वर्साक हांव बीजेपीक जाल्ल्याक हांव बीजेपीक आनी कोणाक न्हू आनी दुसऱ्या कोणाक न्ही ना हां बरी गजाल आसा हय आनी भाऊ हांव काय विचारना भाऊ सामको ठाम आसा आनीक पूण भाऊ कोणाकय मत मार पूण मत मार हय हात दिलो म्हूण रागार जायनाका हय कित्याक ना हय ना मुगे हात न्ही तुमी हाताचेर कत्र न्ही म्हूण तुमी सामकें उलयलें ना ना बरें आसा बरी बरी गजाल कशें आसा तुमी म्हाका दिसता खूब वर्साची पयलींची लॉन्ड्री हय खूब वर्सां जालीं हय हांव पळयतालो हय म्हाका हे सूट पयलींचे दिसले पळय जाल्यार ग्लास पोन्नो जाला पूण सूट नवें आसा भितरले बरी गजाल कपडे बरे ते बरें सामकें इलेक्शनाची हे कोण कॅन्डिडेट बिंडिडेट टांगेले काय कितें सामकें सूट बी सगळे गेले असतले वयर ते गेले खंय गेले मेले वयर गेले असतले कोण कॅन्डिडेट रावले ते हे रे आ खंयचे सुटावाले सूटवाले ते गेले गेले असतले हांव व्हरता तरी खूब वर्साचे. हांव व्हरता तर जावं तुका एक वर जाल्यार व्हरता बरें आसा बरें एनिवे सुटाचेर मागीर उडोवया आतां 20 तारखेक झडपी इलेक्शन हय. आसा रे तुमकां मत आसा तर हां खंयचे कडेन चिमला शिमला कितें म्हणटात लोक कशे तरेचे वारे आसा अजून बीजेपीच म्हणटात काय काँग्रेस येवपाक जाय म्हणटा काय आनी कितें म्हणटा आनी खंयच्या विशयाचेर लोक उलयता अजून सध्या काय ना भाऊ हां बोवाळ काय ना काय ना तुमकां कितें दिसता खंयच्या आदाराचेर मतदान जावपाक जाय लोकांनी पक्ष पळोवन मत घालचें काय मनीस कॅन्डिडेट जो कोण आसा तो पळोवन हांगा कितें बीजेपीच मारताले सगळे बीजेपीकूच हे आहा न्हू हां वयर सगळे बीजेपी आहा वयर म्हणजे कोण मेल्या ते मेले न्हू हां मोदी प्रोमो सगळे हां तशें ना म्हाका तुमी आत्तां हे कोणाल ते मेले म्हणले न्ही म्हणजे वयर कोण आसा ते म्हणजे तशें दिसलें कळ्ळें न्ही बरें आसा बरी गजाल आसा थँक्यू सो मच हे सूट हांव आतां कॅमेरा असो बंद जालो न्ही हे मागीर हांव रोखडो सूट घालून पळयता हां जावंक जाय न्ही ना जातलें तें म्हाका ना कॅमेरा बंद जातकीर हांव सूट घालता तें आनी पळयता ओके थँक्यू पत्रांव कशें आसा तुमी हा बरें तुमी कशें आसा 20 तारखेक जिल्हा पंचायत इलेक्शन खबर आसा न्ही तुमी हांगचेच मेर्शेचे वतले न्ही मतदान करपाक वचोंक जाय न्हू काय दोन आमचो हां कायदो आमचो कायदो आनी तांचो फायदो
ते जर ते फायदो घेतात ते कितें एका बोट मारल्यार तेजे काढतात तेका उडी मारता आनी कितें करता उडी मारता आनी आतां हाका उपाय कितें आतां तेजो उपाय कितें म्हणून सांगपाचें आमी कोणाकूय निवडून हाडटा आमच्या मनान आमकां जाय पळय जावं पळय तेका आनी ते मागीर काडटा आनी बोलता ते कुतयता आमचो कसलो फायदो ना तेंचे ते आपले पोटां बसता पोटां भरता आनी तुमकां कितें दिसता सेम परिस्थिती सेम भाऊ म्हणटा आपूण आनी आपल्या हड्ड्यार काय केन्ना तो उलयलो ताणें मोमो केलें भाऊन बरें आसा पूण आतां हें जें आसा तें जिल्हा पंचायत इलेक्शन हें एसेंब्लीचें इलेक्शन न्ही ज्या वेळार आमी आमदार निवडून हाडटात तें इलेक्शन हें न्ही तें मागीर आनीक एक 14-15 म्हयन्यांनी जातलें 2027 हे पळय झेडपी इलेक्शनाक तुमी जेन्ना मतदान करतले खंयचेय मुद्दे तुमच्या तकलेक आसतले पार्टी तुमी पळयतले काय जो कोण पळय उमेदवार आसा तो पळयतले कोण आमी कामाक वता पळय तेका पळयतले आमी हां कित्याक तो आमचो गांवचो आसतलो हय तेका वचून केन्नाय विचारूंक मेळटलें बाबा आमी तुका हाडलेलो हें कितें करतात म्हणून तें आनी कितें करतले सरकार बरें काम करता आनी सरकारान जी पार्टी आसा तीच तुमकां दिसता येवपाक जाय काय कितें तरी बदल जावपाक जाय आतां कांय लागना आमकां नाखशे जोरोवच्योच पडटा हां. सगळे आपले पळयता कोणूय येवं हय आपले ते, पळयता हय. एक सगळे एकूच हाय हाव आर यू वोटिंग ऑन 20th शी इज ऑल्सो वोटिंग ऑन 20th जरी ताका मत ना तरी ते तयार आसा मतदान करपाक गोंयकारा तुमी कोणाची वाट पळयता तर हो आशिल्लो गोवा टॉक्सांतलो आयचो एपिसोड आमी आज तिसवाडी तालुक्याक भोंवले आमी गेले सांताक्रूज मेर्शे आनीक चिंबला आनी सद्याक हांव आतां आसा चिंबलाच आनी आमी लोकां कडल्यान जाणून घेतलें की कितें एक्झॅक्टली ते करपाक सोदतात ते कांय जाण आमचे कडेन डेव्हलपमेंटाचेर उलयले कांय जाण म्हणपाक लागले की आमची पयलीं कामां जातालीं आतां कामां जायना तर कांय जाण म्हणटा की आतां कामां बरीं जातात तर कांय जाण म्हणटात की एलायन्स जावपूय हें गरजेचें आसा ऑपोजिशनाले जर रुलींग पार्टी जी आसा तांकां मात दितलो जाल्यार पूण हे फक्त लोकांचे विचार शेवटाक तो मतदार कितें विचार करूनच मतदान करतलो हें आमकां 22 तारखेक रिजल्टाच्या दिसाक कळटलेंच कारण 20 डिसेंबराक गोंय झेडपी इलेक्शना खातीर मतदान करता 22 तारखेक निकाल येतलो तुमी तुमचो हक्क गाजयात कारण प्रत्येक गोंयकारान मतदान करप हें सामकें गरजेचें आसा आनीक म्हणूनच तर आमी म्हणटात गोंय जशें उलयता आनी तेच विचार आमी तुमचे कडेन पावयतात कारण हें जावन आसा गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत ओनली ऑन IDX गोवा कारण गोंय उलयता देव बरें करूं